very much like the disheartened and hopeless Jews exiled in Babylon. In our world today, due to wars and destruction, religious and caste-based division, प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 7व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवंत आग्नेल आपल्या बोलवत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरचेक बोरवाशान भरता. हो 7व्या नोवेनाचो विशय. मान्यवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान, कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान, आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्या मोदें नवे कालीस आनी नवे मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशाची दिवटी पेटयतल्यांक उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत बोरवासो विरगून गेल्ल्या पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजां मारामारीक लागून, धर्मीक आनी जात कातीच्या वेगवेगळोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्याच्या जिवितांतली बोरवाशाची दिवटी पालोवन गेल्या. आमचे पाप रोडून नवे कालीस, नवे मन आपणावंक बागिवून जावंक आमकां उलो. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, वावरा जाग्यार, शेजार सामाऱ्याक, समाजांत वो फिरगोर्जेन असल्यो परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बोरवाशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रेकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करूंक एक नवें कालीस आनी नवें मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरुया. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जेफ्री गोन्साल्वीस गोवा वेल्या थावन. आपल्या गोरकांनीची फाटीची दूख पयस जावंक आनी आपली दिमी बरी जावंक मागता जुझे मार्टीन कोयेलो मुंबय थावन. सगळीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. विश्वास मोगूच जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावाक विश्वास मोगूच जाता, सगळ्या मुशां काळजांत दवरून ताची भोवती आपली करून जेजू वरवीं लोकां बोजून जेजू वरवीं विश्वास मोगूच जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावाक विश्वास मोगूच जाता, तुझे उदर आमकां पोसोन जेजूची कुर्रो जेवण तुझ्या उतराक काळजां उगडून तुझ्या जेवणाक आशेन बसून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावाक विश्वास मोगूच जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावाक विश्वास मोगूच जाता.
Christmas nugu sarta तुझे कुचुंग है काय जाता बाबा Christmas nugu sarta बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारीच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल आपल्या बोलबोन जिवितान आनी उतरान देवाचे पोरजेक बोरवशान भरता. मान्यवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या शिकवणे मोदें नवें काळज आनी नवें मोन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवशाची ड्युटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रिकारां जावंक प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत बोरवोसो विरगळून गेल्ले पोरजे सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजां मारामारीक लागून दुयेंस पिडांक सांपडून तरेतरेच्या प्रश्नां आडकोळीचीं गुलामां जावन धर्मीक आनी जाती कातीच्या भेद वेगळोचाराच्या साखळ्यांनी घुस्पून उरून जायत्यांच्या जिवितांतली बोरवशाची ड्युटी पालवून गेल्या. आमचें पाप रोडून फातराचें काळीज काडून नवें काळीज नवें मोन नवो आत्मो आपणावन पवित्र सुपूर्ण आनी बागीवंत जावंक आमकां उलोवप. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजारा सामार्याक समाजांत व फिरगोजेंत असल्यो भिरांकूळ परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन बोरवशाची ड्युटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रिकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मोन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या आनी हे वेदी सोरशी आमी आयल्या. ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमची काळजां मनां तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पददार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी परस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काताय आमची कागद तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाते देवा पापाचे वोयमे Jesu Christa eklos tu povi eklos tu Ishvor eklos tu Ishvor Amen 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमच्या पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेष्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून थान दिश्टी पडूंक ना तसलो तोलमोळ्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरजेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांचें थारोन जातलें. प्रितुमीचे डुलींत न्हिदलोलीं आसात ताचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनीक सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतराळा वेल्या पळजोळा पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरी सासणाच्या सासणाक लोक चोली. देवाचें उतर हे आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सगलीं म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा
तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचोणें तुज्याच हातीन राखून दवरलें. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच आलचो ना. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. हेब्रावांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकना. तसले येवन परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातका खातीर एकूच यत्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांया तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोपून केली. सोर पातकांचें बक्षणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक बेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें. त्या दिसांनी तो संताप येतूच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंदरीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी ओंतरोळार आसात त्यो सोक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पोदवीन आनी दोबाच्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्यान पृथ्वीच्या एके शिमेर तावन सर्गीचे दुसरे शिमे पर्यान आसतल्या आपल्या
आपणे विंचलोल्यांक समोयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही ओपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुर्यांत पावला म्हूण जाणो सयात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडल्या बगोर ही सोंसत अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक वा पुतांक लेखून त्या दिसाची वा घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज 7वो दीस नोवेनाचो आनीक आज हो दीस केरीत भाशेन लौकिकां पासत भेटयला. आनी आयच्या विशयाचेर आमकां उगडास कोत्ता की पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांतल्यान लौकिकां मदें बोरवासो वाडयतालो म्हूण. 1 वर्स जालें सप्टेंबर 2023 पाप सायबान एके फामिलीक आल्ताराचो मान दिलो. पयलेच फावटीच आख्खेक फामिलीक आल्ताराचो मान दिलो. जोसेफ, विक्टोरिया आनी ताची 7 भुरगीं हांकां आल्ताराचो मान फावो जालो. पोलंड ह्या देशांत आमी जाणाव दुसरें व्हडलें झूज सेकंड वर्ल्ड वॉर सुरू जाल्लें आनीक ह्या झुजांत हिटलरान जायत्या लोकांक पिडापीड दिली. आनीक हे हिटलराचे सैनीक पोलंडांत भितर सरले आनीक पोलंडांत भितर सरून तशेंच करूंक लागले. मार्कोवा म्हणटात त्या एका गांवांत आयले. थंय जोसेफ आनी ताची फामील रावताली. आनीक तांकां सांगलें की जुदेव लोकांक तुमी आदार दिवचो न्हय आनीक तांकां कोणाकूच आसरो दिलो, तांकां कोणाकूच बोरवांसो दिलो, तुमकां आमी दोत्तेले. पुणूय थंय त्या गांवांत 1-2 फामील जुदेवांचे पावली, 12 जाणां. आनी जोसेफा कडेन मागलें, आमकां मातशें लिपोवन दवर, आमकां आनी खंयच आसरो ना, आमचे जिवितांतलो सगलो बोरवांसो आमचो गेलो. आनी जोसेफूय फाटीं सरूंक ना. जोसेफ आनी विक्टोरियान तांचें धाकटेंच फार्म आसलें आनी खंय एक धाकटेंच फार्म हावस आसलें. थंय तांकां 2 वर्सां लिपोवन दवरलीं. पूण कोणें तरी तांचें नांव लावन दिलें. आनीक थंय कांय 2 वर्सांनी हिटलराचे सैनीक आयले आनीक तांकां हे 12 जाणांकूय तांचे घरा फुडें उबे केले आनी तांकां फारान मारले. आनी खंय मागीर गांवच्या लोकांक उबे केले आनीक विक्टोरिया आनी जोसेफाकूय थंय उबे केले आनी तांचेरूय फार मारलो. तांची भुरगीं खंय रडटालीं आपल्या आवय बापायक आनी सगल्यांक तांकां पळोवन तांकांय खंय उबी केली आनी तांचेरूय फार मारले. हे भाशेन तांची 7 भुरगीं आनी 2 जाणां मार-तीर कशीं मेली. आनीक बापसाहेब म्हणटा की
ही फामील जावन आसा एक देख, कित्याक हे फामिलीन बरो वांसो दिलो. ही क्रिस्ती फामील न्हय फकत आपलें जिवीत जियेली, पूण तांणी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरो वांसो दिलो. आनी हाका लागून ह्या आख्खे फामिलीक आल्ताराचो मान फावो जालो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमकां लौकिकांक आमची पवित्र सोबेंत जबाबदारी कितें काय? आमची जबाबदारी आसा की पयलीं आमी बोरवांशाची मनशां जावंक, आमी केन्नाच आमचो बोरवांसो उणो करूंक फावो ना. आमच्या जिवितांत आमचो बोरवांसो आमी दवरूंकूच जाय. आमच्या जिवितांत आटाविट्यो, कोश दोग येतात. ह्या वेळार आमी आमचो भावाट गोठ दवरूंक जाय. आनीक आमी आमचो भावाट पयलो आमच्या फामिलींत आमी दाखोवंक जाय. हें कितें गरजेचें आमचे फामिलींत. फामील एक जावन आसा पयलो कुटुंब. फॅमिली इज द डॉमेस्टीक चर्च. आनीक फामिलींत जावन आसा आमी पवित्र सोबेची तत्वां जिवंक. फॅमिली इज द डॉमेस्टीक चर्च. म्हणजे कितें, पयली मुडावी पवित्र सोबा फामिलीन दिसूंक जाय. आनी होच जावन आसा आमची व्हडली जबाबदारी आमच्या लौकिकांची. जेन्ना आमी आमचे फामिलींत जेजूचे शिकोवणे परवणे आमी जियेतल्यो, तेन्ना आमची फामील जाता एक उजवाड, एक हुमेर सोर भोंवतणी. आमचे फामिलीचो उजवाड सोर भोंवतणी जो काडोक आसा तो पयस कोत्ता. दुसरें म्हणल्यार आमी लौकिकांनी आमकां गरज आसा की व्हडलीं कामां आमच्या हातांत घेवन आमी मिस्योनार वो पवित्र सोबेचें काम फुडें व्हरतलीं अशें चिंतूंक फावो ना. धाकट्या कामांनी आमी घोडे आमच्या सोर भोंवतणी, आमच्या समुदायान कोणूच घोडे गरजेवंत आसा, कोणूच घोडे तोडपोता, कोणूच घोडे आकांताक सांपडला, ताका आमी पावोवंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी ह्यो धाकट्यो वस्तू करतात तेन्ना आमी आमच्या पवित्र सोबेन जी आमकां आपोवणें आसा तें आमी जियेतात. जशें म्हणटात आमी समुद्र येदें व्हडलें आसा, द ओशन इज व्हेरी बीग, पूण त्यो धाकट्यो पावसाच्यो थेंबे पडून हें समुद्र भरता. तीच भाशेन आमच्या धाकट्या कामांनी आनी वस्तूंनी आमी आमचें लौकिकांचें जिवीत जिवंक जाय. सो द टास्क डजंट मॅटर, द सायज ऑफ द टास्क डजंट मॅटर, पूण जें आमी कितें मोन आनी दान लावन कोत्तात तें चड गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार आमचे लागीं कितें घडटा, वीथ वॉट वी हॅव. तिसरी गोश्ट म्हणल्यार वीथ वॉट वी हॅव. आमी जायते फावटी घोडे चिंता, म्हजे लागीं घोडे ही गिरेस्त आसली, म्हजे लागीं घोडे असल्यो वस्तू आसल्यो जाल्यार हांव इतलें करतलो आसलो, हांव घोडे पयस मिसावांनी देसांनी वयतलो आसलो. ना प्रितीच्या भावा भयणींनो, जें कितें लागीं म्हजे लागीं घडटा ताचे वरवीं हांवें एकामेका सोबें बोरवांसो हाडूंक हांवें वावरूंक जाय. आनी तिसरें म्हणल्यार वेर एवर यू आर, जूंय तुंय आसा. जायते फावटी म्हणटात आमी ताकाच पळय, जायते फावटी म्हणटात मादर तेरेसाक पळय, कालकाताक आसली तिणें इतलें बरें काम केलें, हांव जर घोडे कालकाता आसली जाल्यार हांवूय तें करतलो. ना प्रितीच्या भावा भयणींनो, बोरवांसो आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत हाडटलीं जाल्यार आमकां गरज आसा की जूंय हांव आसा तूंय म्हजीं पाडां आमी सोडूंक. अशें न्हय की हांव तूंय वेतलो तेन्ना हांव तें करतलों. ह्यो 3 वस्तू आमी
पळयतात आनी आमी ह्या 3 वर्सांनी आमी हाचेर नियाळ केला. परिशोधाची तयारी चलताली आनी ती परिशोध आतां सोंपली. आनीक हे परिशोधींत आमी ही 3 उतरां आयकल्यात: कम्युनियन, पार्टिसिपेशन, प्रोक्लेमेशन. एकचार हाडप, सोबा गेलीपण आनी मिसांव. तुमच्या भावा भयणींनो, 5 आज्ञेल आमकां आपल्या जिवितांत लौकिकांक आनी दुसऱ्यांक हेंच कितें शिकयतालो. सगल्या ताच्या प्रवचनांत, सगल्या ताच्या कुमसारांत, सगल्या ताच्या लोकांक मेळटा तेन्ना, सेरमांव दिता तेन्ना ह्या 3 उतरांचेर तो प्रवाचन करतालो आनी लोकांक शिकयतालो. आमकां लौकिकांक पवित्र सभा हेंच आपयता. सिनडांत, परिशोधान आमकां एकचार बांदूंक आपयल्यान. 5 आज्ञेल आपल्या जिवितांत जूंय खंय फोट आसली, जूंय खंय कम्युनियन नासलो, थंय ताका आपयतालेत. कुमसाराचे वरवीं तो लोकांच्या जिवितांत एक संबंद बांदून घेतालो. जूंय ओंट्यो बांदल्यात, जूंय दुस्मानकाय वाडल्या, थंय तो आपल्या शेरमांवांतल्यान एकचार हाडूंक, कम्युनियन हाडूंक वावुरतालो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमकां हें भोव गरजेचें. जायते पावटी घोडे आमच्या जिवितांत, आमच्या वाड्यांत ओंट्यो बांदल्यात. आमी लौकिकां जालीं म्हणटकूच सगल्यांचो दोडो आमचेर आसता. मागीर म्हणटात, पळयात तीं क्रिस्तांवां, ती जेजूचेर विस्वास करतात पूण हांगा ओंट्यो बांदतात, एकामेका मदें जोगडीं केस्तांवां करतात. प्रितीच्या भावा भयणींनो, परिशोधेचो आवाज आमकां लौकिकांक म्हणल्यार आमकां एकचार वाडोवंक. दुसरें म्हणल्यार मिसोड जावंक, पार्टिसिपेशन, सोबागेलीपण. पाद्राग्नेल अशें म्हणटात की आपले जेन्ना जो पातकूर आसलो, पादिगार आसलो जाल्यार इगोजेच्या कामान लौकिकांक तो हात बोट घालूंक दितालो. इगोजीचीं जीं एकावंट्स आसले थंय तो लौकिकांक आपोवन तांकां तो ते एकावंट्स बरे भाशेन समजायतालो. हे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जावंक जाय. पवित्र सभेच्या हातांत आमी आमचो हात बोट घालूंक जाय. आनी जें कितें आमकां जबाबदारी दिल्या आमच्या पादविगारान, पातकुरान ओ पवित्र सभेन, ती आमी फुडें येवंक जाय. आज कितलीं आमची भाव भयणां बरें काम करतात. युकरिस्टीक मिनिस्टर आसात, आनीक तीं संदेशकारां आसात, वो तीं बेजीक स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटींत हातूंत आपलो मिसोड जातात. पूण आनी कोण कोण आसात हाचेर ध्यानूच दवरनात. तर परिशोधाचो आवाज जावन आसा आमकां लौकिकांक मिसोड जावंक. आनी तिसरें म्हणल्यार आमचो हात बोट मिसांवांतूय घालूंक जाय. प्रोक्लेमेशन पयलें आमचे जिवितांतल्यान. तर ह्या आयच्या 7व्या नोवेनान आमी हेंच कितें मागुया. आमची लौकिकांची जबाबदारी आमी घेवन आमी फुडें सरुया आनीक जेजूचो उजवाड आमी सोबे माजार परगटुया. सगळीं आमी उबी रावुया. आमची जायतीं मागणी आसात. आमी पयलो आमचो भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर्प दितात बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समालो, आंकवार मरेताय जल्मलो, ताका खुबसार जोडलो, तो मेलो ताका निखिमिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर्पदिदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदां जिव्यान मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण,
सासणाचें जिवीत आमेन. आमी आमची जायती मागणी आसात ही सगळी मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी भावा भयणी आपल्या देखीवन जिविता उद्देशी आपले आपोणे बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा, दयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आमचे फिरगोवचेन आनी समुदायेन जियेतल्या भावाट्या पासत आमी मागताव. आपल्या जिवितान ताणें क्रिस्ती भावाट्याची मुल्यां कशें मना आपणावंक आमी अर्ताबोरीत क्रिस्त जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा, दयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमची भावा भयणी बारी वावुरतात. जायते फावटी आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाचे बरें उतर आनी उत्तेजन मेलो ना. ताणें आपलो भावाट आनी बरवंसो सोडिनासतना उर्बेन आपली कार्यां चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाप्पा, दयाळ बाप्पा, आमचे मागणी आयकून घे बाप्पा. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतिल्ली आमी सगलीं तशेंच कोस्टाल त्रासांनी निराशी जालोली आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जियोंक मानिवंत आग्नेलाचे मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची कोटाय मागुया. दयाळ बाप्पा, दयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. जायतीं आमची भावा भयणां पिडेन वो अडचणींक सांपडूंक निराशी जाल्यान तेच परी जायते कुटुंब तुटपाचे दोशेर आसात. जाल्यार जाणटे तरणाटे शिकप करून सर्वीस मेलोना जावन ओ जिविताचो सांगाती वो सांगातीन मेलोना जावं निराशी जाल्यान देवाचे ताणें आपलो भावाट तिरावंक आपली गरज त्यो वस्तू देव फावो करतलो म्हूण बरवशान जिवोंक बापाची कृपा आनी मोजत तांकां मागुया. दयाळ बाप्पा, दयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. भोव मोगाल बापा, आमी तुजीं भुरगीं संवसारांत तूं आमकां उजवाड आनी मीठ जावंक आपयता. ह्या भुरग्यांची मागणी तूं आयकून घे आनी ती आमकां फावो जाल्यार आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भावा भयणी बापाक भेटो भांगा नाका रुपे नाका. आपल्या काळजा सोवे भोगून जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरीच देगून. मोगान विगोन जिवीत जोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता. क्रोशे
जेजू मागता खोशे दिता सगळेंच मोजें बापाक मोगता. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सूर पोदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयतांव त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोफ काली सोफताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेताय जुल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Puvit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं, सुर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुका जोय जोय, स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. स्वर्गी तुका जोय जोय, स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पयत आत्म्यांक धाडून ही देणी पयत कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उमतां. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां. तुझ्या येण्याक आमी येत रेखतां.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाक्यूंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची कागद कर. तांकां तुजे श्रगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची मायेस सांगाती तुजो पोती भाग्योन तुजे भाग्यो दोन दूत आनी सोबकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोरोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक. आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी भरोशान ओत्रेकता. तोर आमकां तुजें दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बावताचे दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिरच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमी सगळी
सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले एकूच काळ आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोवे सोमेस्तान देवा रूपने कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले वेगळोचार कानुडयलो सगळ्याचो एकचार जालो दुस्मानाक वेगत घेवया मोगानूच जिवीत सारया कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले दुखेल्या जिवूंक वाडचें तानेल्यांक पिवूंक व्हरचें आंगावले विंगड्यांक घालचें वाटसुऱ्याक बिराड दिवचें कुरात्मूक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तेल्याक तुमी कोतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले जेजूक आमी शेवलेलो आसा एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताचेर भावार्थ बरवोसो धरून जिवीत जिवंक ताची घटाय मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगोत घेतलां हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां हे पोसोणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया
आनी एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाड इश्टानो, तुमची किरीत इंतेसांवा पासून मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांक दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत विक्रेक आसात. मानिवत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार मेळटात. ती आमच्या वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत वचून कळोवच्यो. जायते सैमावरती अजापां जातात. दुयेंत आसतना रिपोर्ट, एक्सरे तशेंच पेकोवणी मेवल्या उपरांत एक्सरे रिपोर्ट हाडून आमकां दिल्यार अदीक बरें जातलें. मोगाड इश्टानो, पिलाचे पाद्री जावंक सोदतात त्या भुरग्यांक तुमचो आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. आयज 10:30 वरांचे मिसार आमी ओत्मीक भाव भयणाच्या एकवटाचो दीस मनयतलीं. ह्या पंगडाचो हेतू म्हणल्यार मिशनरांक मागण्याचो तेंको दिवंक. कोणाकूय ह्या पंगडांत येवंक सोदतात जाल्यार आमकां येवन मेवचें. तशेंच आयज मलयालम भाशेन मीस 11:30 वरांचेर आसतलें व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत. ह्या जाग्यार माटवांत 11:30 वरांचेर तामील भाशेन आनी 12:30 वरांचेर हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा आनी हातूंत आमी केरीत भाशेन पिलार संस्था जंय जंय वावुरता त्या त्या जाग्यावयल्यो संस्कृताय, परंपरा तांच्यो वस्तू आमी घातलेल्यो आसात. तुमी वचून त्यो पळोवच्यो. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट, आमी जें समारंभांव हें समजूंक एक बूक भायर सरलेलो आसा. तो आमच्या पुस्तक शाळांत आनी आमच्या बँड स्टँडांत मेळटा. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेज एंड ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा हे संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतलें. जांकां रोगो दिवंक खुशी ताणें 6 वरांचेर सांजचें न्हिदूंक जाय, ना तो रोगो दिवंक जावचें ना. रोगो दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रोगो दिवंक येवचे आदीं 2 वरां आदीं बरे भशेन ब्रेकफास्ट करून येवचो. मोगाड इश्टानो, रक्तदान जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड दान. तुज्या रक्तदाना वरवीं तूं दुसऱ्याचो जीव वाटोवंक शकता. वावराणेचो इश्ट हें सातोडें दर ब्रेस्ताराक पिलाची संस्था उजवाडायता. तशेंच फादर आग्नेलोस कॉल म्हणटूच आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो ह्यो दोनूय सबस्क्रायब करून तुमी तुमच्या घरांत व्हरच्यो. नोव्हेंबराचे 20 मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेल स्कुलाच्या आंगणांत तियात्र आसतलो. आमकां बाळगून दवर. हो तियात्र फ्री आसतलो, तुमी येवन पळोवचो. तुमी कोणूय पेंडोलाक वो फुलांचो खर्च करूंक आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन मेवचें. मोगाड इश्टानो, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्यो मिलाग्र्यो जाल्ल्यो आसात. आयज सेवेरिना ब्रगांजा वेर्नातान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या धुवेचो न्हवरो ऑप्सोएकाक सांपडून आपोलो हॉस्पिटलांत गंभीर परिस्थितीन भितर आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोड मोडलेलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताची ऑक्सिजन लेवल दिवंक लागलें म्हूण ताका ICUंत शिफ्ट केलो. कुडीन भितर रगत व्हांवून पुलमांत उदक भरून इन्फेक्शन जाल्लें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जातालें. हांव पिलार मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयलीं आनी ताचे पासत कोत्योत्यान मागल्या उपरांत 24 वरांत ताचें ऑक्सिजन लेवल चडूंक लागलें आनी पुलमांतलें इन्फेक्शनूय दिवंक लागलें. आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डांतूय शिफ्ट केलो आनी 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच साताचो मान ताका मेळो म्हूण मागता. पळय मोगाड इश्टानो, मागणें बाबार्थान केलेलें मागणें आनी बाबार्थान केलेलें मागणें देव जेरूल आयकता. कश्टवतालो, मागण्यान उबारलेलो, देवान वाटायलो. आयज आमी
आमचे आमडे, आमचे कोश्ट, आमचे प्रश्न घेवन आयिल्ले आसात. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ जागोवया आनी ह्याच भावार्थान आमची मागणी मानियोत आग्नेलाच्या मजतीन देव बापाच्या हातान घालुया. आमची पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा, तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तरी सगळीं ते सवा एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावुया आनी हे वेळार ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. सगळीं उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गेंच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोड फोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची नावी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदेदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Padamel Jezucia Bogta, Tuje nam ais pozolta, Nizot mi goli Tuza nasa sorga Swarda koita, Nizot mi goli Sorgat spada koida, Ulla samche deva